Join Sun Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Sun Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आज दोन राज्यांभितर निवडणुकीचो रिझल्ट जालो, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर. एकूण सबंध देशाचे लक्ष आशिल्लें तेन्ना म्हयनोभर ज्या तरेन प्रचाराची रणधुमाळी आणि आरोप प्रत्यारोप आमी पळयले आसत, जाल्यार राहुल गांधीन जणू कितें अशें वातावरण निर्माण केलें की जात धर्म सगळे आधार सगळें केलें तेणें. कशा पद्दतीन हें सगळें करून सुद्दां जणू कितें दिसतालें की हरियाणा भितर तेच सरकारान येतले आणि जम्मू काश्मीराक कितें काँग्रेसीक बहुमत मेळ्ळें अशा तरेचें वातावरण तांच्यांनी केलें. पण ह्या दोनूय हातूंत राज्यांनी जर पळयलें आसत जाल्यार जम्मू काश्मीराक तांकां केवळ 6 सीट मेळ्ळे. बाकीचे तेंचे अलायन्स रिजनल पार्टी धरली म्हणून जातात सुबेश. पण भारतीय जनता पार्टीक ते 29 सीट मेळिल्ले आसात जम्मू काश्मीराक. आणि हरियाणा भितर ज्या तरेन ते म्हणटाले की कंप्लीट वेगवेगळे रिपोर्ट जर आमी पळयले तर ते रिपोर्ट्स दिसताले की भारतीय जनता पार्टीक 20 जागा अशा पद्दतीचे करताले. पण हरियाणान ज्या तरेन मतदान केलें आणि हे करता आसतना सगळो समाज जात हो सगळो सायडीक दवरलो आणि नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर ज्या तरेन केंद्रात सरकार चलता आणि राज्या भितर ज्या तरेन 2 टर्म हे हरियाणान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान काम केलें त्याची पावती हरियाणाच्या जनतेन दिल्ली आसा. तेंच्यांनी विविध 3 मुद्दे प्रामुख्यान आणि सदांच म्हणल्यार जवान, किसान आणि पहलवान आणि वेगवेगळ्या पद्दतीचे तेंचे हे करून सुद्धा तांकां लोकांनी कौल दिवना. कारण भारतीय जनता पार्टीचें काम त्या राज्या भितर आसा तें जर पळयलें आनी केंद्रांतलें सरकार हांचें काम जर पळयलें आसत जाल्यार बरें काम. आनी आजचो यूथ जो आसा त्या युथाक खबर आसा की फुडें भवितव्य जर कोणाच्या हातांत भवितव्य जर बरें वचूं जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सत्तेन येवं जाय हें सगळ्यांक दिसतालें. आनी म्हणून एक बऱ्या तरेचें बहुमत हें आज हरियाणा भितर मेळिल्लें आसा. थंय तेंच्यांनी जिलोब्याचे आतां ते खावप कोण हो प्रश्न आसा. कारण तो काल ज्या तरेन तांचो हुड्डा आनी बाकीची टीम ज्या तरेन टीव्हीर आनी हे उलयताले बॉडीक आज सुरवातीक सकाळ पासून जेन्ना सुरवात जाली सुरवातीक पोस्टल बॅलट तातूंत थोडें जालें आनी कांय मिडियाचेर हांवें पळयलें की तांकां 2 आयले 20 आयले म्हूण दाखयताले. आनी त्या मुळे तो इतलो हे हायप तयार केल्लो आनी थंयच्यान तेंच्यांनी स्वीट वांटपाक आनी हळूहळू मागीर स्वीट नाच जाली थंयच्यान. कारण हळूहळू बीजेपीचे वाडत गेल्यांनी देंवत गेल्यांनी आनी त्यामुळे इतलें सगळें वातावरण करून सगळें केलें तेंच्यांनी. वैयक्तीक आरोप हे प्रत्यारोप जो सगळें करून सुद्दां थंयच्या जनतेन तांचेर विश्वास दवरून आनी खास यूथ जे आसा आतांचे त्या युथांक खबर आसा की येणाऱ्या हें जें आज जें कितें सरकार करता तेजो परिणाम येणाऱ्या 10 वर्सां नंतर जातलो आनी तेजो फायदो युथांक जातलो हें सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार राहुल गांधीनूय एक हें केल्लो. राहुल गांधी म्हणजे कशें जाला तो जाल्यार नौटंकी. तो कितें उलयता तो तेकाच खबर ना. तेका पयलीं अर्दो खबर नासली विशय आनी मागीर तो टिटकार तेका दिसतालें की दोनूय कडेन तो निवडून येतलो म्हूण सत्तेन. आनी त्यामुळे तेका तो हरियाणांत तो खूश आशिल्लो. हरियाणा आनीक 4 सीट वाडपाचे हेची एंट्री जावन तेंचे ते सीट गेले. तेचेर आनी कितें उलोवपाचें. राहुल गांधी ही तेच करत आयिल्लो आसा. तो कितें केन्ना उलयता आनी कितें करत ताचो हें ना. आनी त्यामुळे तेका हांगली अर्दी खबर ना. आनी ती खबर आनी कोण दिता तेंच्यांनी तेका सारकें तरी सांगचें आनी म्हणून तो आपलो उलयलो आसतलो. तातूंत कितें उलोवपाक जाय म्हणून उलोवप न्ही तें.